करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावले वोगे अजून कसे रावले वोगे हड्ड्यातले इळे आयज हड्ड्यातले इळे आयज दगदगून जाऊ दी जागे दगदगून जाऊ दी जागे जायात जागे गांवकारांनो जायात जागे नमस्कार. जाय जागे प्रोग्रामात अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आयचो पयलो विशय आसा मनोहर पर्रीकार गोंयाक स्टेटस दिवपाक स्पेशल स्टेटस दिवपाक व्हरता. पळयात तो व्हिडिओ. इंडस्ट्री मिटिंगान एक विषय रेज केल्लो तो म्हणजे मायनिंगचो. की मायनिंग जे बंद जाला ताका कारणीभूत फाटले गव्हर्नमेंटांनी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आहा आणि त्यामुळे तातूंतल्यान आता जे लोकांक विशेष सुतोसर लोकांक जे प्रोटेक्शन दिवंक जाय लोकांचे रिहेबिलिटेशन करूंक जाय तातूंत भितर सेंट्रलाचे फायनान्शियल हे आसतले होम डिपार्टमेंट ऑफिसरांक state is not state and not union territory. त्याशिवाय 371 आर्टिकल 371 गोयात स्पेशल स्टेटस फॉर आयडेंटिटी पर्पज दिल्ले. गांवकारांनो जायात जागे स्पेशल स्टेटस म्हणजे कितें, तो कोण दिता, कित्याक दिता, कसो दिता, ह्यो सगळ्यो गजाली तुमकां सांगपाक आज वेळ ना म्हणजे दर विशयाक म्हाका 5-7 मिनटां मेळटात. तितले मदीं तो विशय कवर जायना, तो विशय सगळो हाताळपाक मेळना म्हणून तो तसोच सोडटा. पूण इतलेंच सांगपाक की हे फावटी नॅशनल डेव्हलपमेंट कावन्सील जी सगळ्या राज्यांची एक बैठक जाता, सगळे चीफ मिनिस्टर येता, मुख्यमंत्री येता आनी भारत सरकाराचे मंत्री आसतात, प्रधानमंत्री आसता. त्या मिटिंगेत आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलें की गोंय हें आर्टिकल 371 सकयल येवपाक जाय. गोंयाक हो स्पेशल स्टेटस मेळपाक जाय आर्टिकल 371 सकयल. आतां हाजो अर्थ कितें, हाजो अर्थ इतलोच जाता की गोंयाक थोड्यो खास सुविधा जाय, खास सवलती जाय, खास हक्क जाय आनी हे हक्क फक्त आमच्या घटनेंत घाल्यार मेळटात, हरशी कायदो करून मेळनात. आनी ते घटनेंत घालपाक खुबशी प्रक्रिया आसा, ती भारत सरकारान सुरू करची. आमकां हे स्पेशल हक्क, खास हक्क कित्याक जाय तर सरकाराचें म्हणणें गोवन आयडेंटिटी राखपाक, गोवन आयडेंटिटीचें रक्षण करपाक. आनी कशें रक्षण करपाक, आमची जी जमीन आसा, आमच्यो ज्यो जमनी आसा गोंयांत त्यो भायल्या लोकांक विकच्यो न्हय म्हणून आमी कायदो करपाक आमकां घटनेन हक्क दिवचो. तसो हक्क राज्यांक नासता. एका राज्यांतल्यान दुसऱ्या राज्यांक वचून थंय नोकरी करून, थंय धंदो करून कोणाकय मेकळीक आसा, कारण भारत हो एक देश. तरी आसतना आमच्या घटनेंत थोड्या राज्यां खातीर अश्यो धाकल्यो सुविधा दिल्यात. 370 आनी 371 कलम आर्टिकल 370, 371. तशी आमकां तशे खुबशे लोक लायनीत रावल्या म्हणजे आतां महाराष्ट्राक थोडे दिल्यात, गुजराताक थोडे दिल्या, आंध्राक थोडे दिल्या. म्हणजे थंय मागाशिल्ले प्रदेश आसा तांची उदरगत बेगीन जावची म्हणून घटनेन तांकां कांय अधिकार दिल्यात. तशेंच उत्तर पूर्व म्हणजे नॉर्थ इस्टाची जी थोडी राज्यां आसा थंय कांय कारणांक लागून सरकारान सवलती दिल्या. म्हणजे तुमी तुमच्यो जमनी भायल्या लोकांक न विकपा खातीर कायदो जर करतले जायत तुमकां तो अधिकार आमी दितात अशें म्हणून तांकां अंडर 371 तांकां थोडे रायट्स दिल्यात. आनी तांचे कल्चर भास बी सगळी सांबाळपाक तांकां तो अधिकार आसा. मागीर बिहार स्पेशल स्टेटस मागता, मागीर ओरिसाचे थोडे गांव, थोडे डिस्ट्रिक्ट, थोडे जिल्ले स्पेशल स्टेटस मागतात. आनीक अशे खुबशे जे लोक लायनीत रावल्यात तातूंत भितर आतां गोंयांकय व्हरून त्या लायनीत आमच्या BJP सरकारान उबे केला. आतां हाजो अर्थ कितें जाता, गोवन आयडेंटिटी आनीक आमी भायल्याक जमनी विकच्यो न्ही. भायलो कोण, गोंयकार कोण, गोवन आयडेंटिटी म्हणजे कितें हें जर तुमी बारीकसाणेन खोलायेन तपासपाक वचशात
जाल्यार खूब त्रास जातले. पयले वयर म्हणपा बरें गोवन आयडेंटिटी म्हणजे कितें, कोणाक कितें तें खबर आसा, प्रत्येक जाण वेगळे वेगळे उलयता. गोवन आयडेंटिटी म्हणजे कितें, जांकां कोंकणी उलोवपाक येना, जे उलयनात ते पसून गोवन आयडेंटिटीच्यो गजाली करतात. म्हणटकर गोवन आयडेंटिटी, गोवन गोंयकार म्हणजे कोण, 400 वर्सां पयलीं गोंयांत आशिल्लो तो देव अजुनूय हांगा आसा तो गोंयकार, आज भायर वचून रावलो तो, अशे खुबशे ताजी डेफिनिशन व्याख्या आसूं येता. आनी ताका लागून जाता कितें काय म्हणशी ताजेर खूब गोंदळ जावपाची शक्यताय आसता. पुणून त्यो गजाली नाका, पूण त्यो गजाली डिफायन करनासतना, व्याख्या करनासतना आमी बाबा हें आपलं रक्षण करपाक जाय गोवन आयडेंटिटीचें, आनी गोंयकारांनी भायल्या लोकांक जमनी विकपा जायना म्हणून आमी कायदो करपाक आमकां तुमी हक्क दियात अशें म्हणलें. अशें म्हणटकर आतां फुडें कितें जाता तें पळोवपा जाय. आतां हाचे इमिजिएटली तुमचे तकलेंत ते 2-3 प्रश्न येता. पयलो प्रश्न म्हणजे भाजपा जें आसा ते काश्मीराक 370 कलमा खाला स्पेशल पावर्स दिवं न्हय म्हणून पयलीं पसून म्हणटा. आनी 370 कलम जे आसा आर्टिकल 370 ते घटनेंतल्यान काडून उडयात म्हणून. आतां तुमी जर म्हणटा भाजपा की 370 घटनेंतल्यान काडून उडया जाल्यार 371 दवरून तातूंत भितर गोंयांक घाला, तुमीच म्हणटा कशें? हें इलॉजिकल जाता, म्युच्युअली इनकन्सिस्टंट जाता, म्हणजे बरोबर जायना. एकाक धरून दुसरें आसपा जाय, दुसऱ्याक धरून तिसरें आसपा जाय, तशी विचारसरणी जायना. हाजेर भाजपान विचार करचो पडटलो हें कितपत बरोबर काय म्हणून. गोंय आतां स्वतंत्र जाल्यार 50 वर्सां जालीं. 50 वर्सां NDCत कोणेच मागलें ना की गोंयांक स्वता स्पेशल स्टेटस जाय म्हणून आनी 371 भितर घालात म्हणून. अशी भाशणांनी उलयल्यात. भाजपा सरकार पयले फावटी मागता, एका वटेन 370 काडा म्हणटा, दुसरे वटेन 371 आमकां घाल म्हणटा. दुसरी गजाल ही काश्मीराची गजाल जाली. आतां उत्तर पूर्व भारतांत कितें आसा थंय खुबशे त्यो थंय टेररिस्ट मुवमेंट चलताले, अंडरग्रावंड मुवमेंट चलताले. भारत हो आमचो देश न्ही, आमी वेगळे, आमचो देश वेगळो अशी थंयच्या लोकांक एक भावना आशिल्ली म्हणून ते भारता पासून वेगळे जावपाक थंय चळवळी करताले, अंडरग्रावंड चळवळी, भुमिगत चळवळी. म्हणून ते सगळे लक्षांत घेवन तांकां मातशें थातारून दवरपाक ते भारत सरकारान कांय कारवाय केल्ली. तशें कांय गोंयांत प्रॉब्लेम ना. गोंयांत अर्थीक प्रॉब्लेम ना. महाराष्ट्रांत गुजरातांत बी तांकां खास सवलती पळय दिल्यात, ती मराठवाडा बी त्या जिल्ल्यांत, तशें अर्थीक प्रॉब्लेम ना. गोंय भारतांत सगळ्यांत चड गिरेस्त अशें म्हणून सगळे मानतात. प्रॉब्लेम कसलो? गोवन आयडेंटिटी दवरपाक जाय की. 51 वर्सां उपरांत आमकां गोवन आयडेंटिटी दवरन दिसता. आमी जर गोवन आयडेंटिटी 50 वर्सां दवरपाक शकले ना जाल्यार दुसरे कशे दवरतले? भारत सरकार कसो दवरतलो? आमी इतले युजलेस लोक, म्हणजे कांयच आमकां म्हणजे शक्तीच ना, कांयच बळगेंच ना, कांयच कितें म्हणटा तें मनीसपणूच ना की आमची जी आयडेंटिटी आसा, अस्मिताय आसा ती जर आमी राखून दवरपाक शकना, दुसरे लोक कशे करतले? दुसरी गजाल, गोंयची जमनी गोंयकारां भायर विकपा जायना. आतां आज मेरेन गेल्ले 50 वर्सां गोंयची उदरगत पळय जाले पळय न्ही, ती कोणे गोंयकारांनी केले का भायल्यांनी केले? हाजेर कितें अभ्यास जाला? हाजेर अभ्यास बी कांयच जावना. बाबा भांडवल आयलां, पयसो आयला, तो खंयचो? भायल्यांचो काय गोंयचो? एक मेन आमकां खबर आसा, चडसो पयसो गोंयकारांचो. पूण टुरिजम धरात, उद्योग धंदे धरात, चड व्हडले व्हडले उद्योग धंदे, चड टुरिजमाची हॉटेलां बिटेलां कोणे घाली? गोंयकारांनी घाली का भायल्या लोकांनी घाली? हाजो पयलीं अभ्यास करपाक जाय. आनी चड जर भांडवल भायल्या लोकांनी घाला जाल्यार आतां समजा आमी आमच्यो जमनी तुमकां विकच्यो ना अशें धरलें जाल्यार हाजो अर्थ तसो की कोणूच भायलो मनीस भांडवल घालपाक शकचो ना. कारण कसलोय उद्योग धंदो करतलो जाल्यार कितेंय करतलो जाल्यार ताका जमीन लागता. आनी जो मेरेन आमी जमीन विकनात तो मेरेन आमची अर्थीक उदरगत जावची ना. हाजो अर्थ तसो जालो की हो हक्क जर आमकां भारत सरकारान दिलो आनी आमी कायदो केलो की आमी भायल्याक जमीन विकचे ना म्हणून, जाल्यार हाजो अर्थ असो की हाजे फुडली उदरगत आमकां नाका, इतली जाले ती पुरो. दुसरी गजाल, गोंय 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 म्हणटात आमी, एक्चुअली एक गोंय न्ही, ही 2 गोंयां. एक 4 तालुके दर्यादेगे वयले आनी 7 तालुके दोंगराळ विभागांतले. एक तुका 4 तालुके भरपूर हांगा उदरगत जाले, डेव्हलपमेंट जाले, पयसो खेळटा. दुसरे दोंगराळ तालुके जे पेडण्यां, सत्तरी, तुगेले मागीर दिवचल, सांगे, केपें, काणकोण हे सगळे, फोंडे, थंय तितलो पयसो खेळना, तितली उदरगत जावना. म्हण तांचे प्रॉब्लेम वेगळे, हांचे प्रॉब्लेम वेगळे. तर हांकां जर आनी घरां नाका, हांकां जर जमनी विकपी नाका, थंय एक्झॅक्टली ऑपोजीट आसतलें. तांकां कोणें विचारलां बाबा थंय चड उद्देग जाय. चड उद्देग जाय जाल्यार तुमी
गोंयकारांक तर विकपा जाय, गोंयकार घेता जाल्यार भायल्यांक विकपा जाय, तांणी फॅक्टरी घालपा जाय, तांकां थंय येवपाक एनकरेज करपा जाय, प्रोत्साहन दिवपाक जाय. तर तांचे आनी हांचे प्रॉब्लेम वेगळे. म्हणटा आमी जेन्ना म्हणटात की गोंय 371 घालात आनी आमकां तो हक्क दिया न विकपाचो, तेन्ना बाबा आमी सगळे गोंयकारां वतीन उलयतात काय थोडे गोंयकार बॉब मारता म्हणून तांचे वतीन उलयतात, तांचे वोट जाय म्हणून आमकां? ह्या प्रश्नाक जाप सगळ्यांनी विचारून पळोवची, खास करून BJPन. कारण हे दोंगराळ जे भाग आसात थंय चड हिंदू रावतात आनी आमचे समजुती प्रमाणे ते चड BJPचे वोटर. तर तुमी कितें डिसिजन घेतात, तुमी कितें ठराव घेतात, तुमी कितें सरकाराचें काम करतात तें सगळ्यांक बरें पडपा जाय. हें फक्त दर्यादेगेवेल्या लोकांक बरें पडटलें अशें तांकां दिसता, पूण दोंगराळ विभागांत तांकां खात्रीन बऱ्या पडचें ना. आनी तुमकां जर कितें करपाकच जाय अशें जाल्यार नवो कायद्याची गरज ना. आसात आदींच कितलेशेच गोंयांत कायदे आसात. तुमी घेयात लँड रेव्हेन्यू कोड, तातूंत कसलेंय कितें करतलो जाल्यार एक शेती जमीन आसा, एग्रीकल्चरल जमीन आसा, ती नॉन एग्रीकल्चरल करची पडटा. तें डेप्युटी कलेक्टरान करचें पडटा. कन्वर्शन म्हणटात ताका. तें कन्वर्शन करपाक जावचें ना, कन्वर्शन करपाक जायना अशी म्हणून सरकारान ऑर्डर सोडची. आयच्यान 5 वर्सांक गोंयांत कसलेंच कन्वर्शन जावचें ना. काबार कोणूच तुका जमीन घेवपाक येवचना आनी कोणूच जमीन घेवपाकच जर आयलो जाल्यार आपूण 5 वर्सां 10 वर्सां रावतलो म्हणून टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट आसा, शहर आनी गांव नियोजन कायदो, तातूंत कितलेशेच क्लॉज अशे आसा ज्याचे सकयल तुवें सांगपाक जाता की आमी घरां बांदपाक आनी कितेंच करपाक कसलीच बिल्डींग बांदपाक परमिशन दिवचें ना म्हणून गेली फुडलीं 5 वर्सां. आसा ते कायदे पुरो जातात. जर कितें ताजेर कंट्रोल हाडटलो, कारवाय करतलो की आमकां उदरगत जाली ती पुरो, आनीक उदरगत नाका, आनीक चड उदरगत जाल्यार गोंयची आमची अस्मिताय पेड्ड्यार जातली, आयडेंटिटी पेड्ड्यार जातली, म्हणून तुमची आसा ती आयडेंटिटी राखपाक आसा ते कायदे पुरो. फुड्यान ते चूट दाखोवन मारू हाडटा म्हणटा तसलें करनाका. कारण याद दवरात, गोंयांत अजुनूय एक लुनॅटीक फ्रिंज म्हणून आसा. लुनॅटीक फ्रिंज म्हणजे थोडे लोक पिशामिशीन आसा, तांकां अजुनूय दिसता की हिंदुस्थानान स्वारी करून गोंय घेतलां, हिंदुस्थानान स्वारी करून गोंय घेतलां आनी गोंय हो सेपरेट देश आसपाक जाय आशिल्लो म्हणून, हिंदुस्थानचो भाग न्ही, भारताचो भाग न्ही अशें म्हणून अजुनूय म्हणपी लोक आसात. आनी तांतले पैकी थोडे तांकां कोंकणी येना, कांय येना, इंडियाचो तांकां, भारताचो तांकां मोगय ना. ते आज हे म्हणटात, फाल्यां म्हणपाक लागतले आमी हळू सगळे आमकां हें नाका तें नाका, आमी वेगळेच आमी वेगळो देश जावपा जाय म्हणून. गो बॅक टू 1947 नाल्यार 1961 असल्यो गजाली जातल्यो. म्हणून हें करतना गोंयच्या सरकारान सांबाळून करचें, हाजेर विचार करचो. बेठोच धांव करून जे गजालीची सद्या गरज ना आनी जे गजाली गरजूय आसल्यार बाकीच्यो आनी खुबश्यो हाज्याकी चड गरजेच्यो गरज आसा ताजेर टायम स्पेंड करचो, ताजेर वेळ घालचो. हाजेर वेळ घालपाक तितली अर्जन्सी ना, तितली ताकतीक ना. हे ताकतिकेन करपा सारकें काम ना आनी हाजेर भाजपा सरकारान बरें करून विचार करून मागीर पावलां फुडें घालची. हो जालो आमचो पयलो विशय. गांवकारांनू जायात जागे. आमचो दुसरो विशय आसा टुरिजम किल्स टुरिजम. म्हणजे पर्यटन जंय अती जाता, चड जाता, थंय त्या पर्यटनाक लागून तो वाठार पेड्ड्यार जाता आनी तो वाठार पेड्ड्यार जातकीर पर्यटक आपोआप येवपाचे बंद जातात, म्हणून पर्यटनूच बंद जाता. म्हणजे पर्यटन बंद जावपाक पर्यटनूच कारण असो हाजो अर्थ. आर्चबिशपान कितें म्हणलें, मोर्जे कितें जालें तें पळयात त्या व्हिडिओचेर. आता तहसीलांक धरल्या पण त्यांनी सगळें सांगलें आमकां ही एक चलता तेंची एक माफिया पाण चलता. एक गांवांत ते मोकळो करताले हे हेतूंतल्यान हेतून कितें जाता, आमची पिढी जी संस्कृती आहा ती गोंयकच चल्ली तेंचे हेतून. आतां आमकां कळ्ळें न्ही, हेच्या फुडें बंद न्ही, ट्रॅव्हल एजंसी आनी मनी एक्शन आसता. पूण आतां तेतूनसून ते बिजनेस जर करतात जाल्यार आतां आमकां कळ्ळें न्ही, हेच्या फुडें आमी दिवचे ना. हेच्या पयलीं कोणाचेच आमकां कंप्लेन नासली. गांवकारांनू जायात जागे